Hargaan तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, ग्लाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू. बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचें उतर आमकां माथेवा सवंजल 5 अध्याय 20 आणि 6 वाक्य. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 20 to 26. देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्री आनी फरिसेवाचे धर्मदिश्टे प्रास, तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिगचे नात. आमच्या पुर्वजांक सांगले तुमी आयकलां, जिवेशी मारी नाका. जो कोण जिवेशी मारता ताका निती सभेच्या जडतेक उबो करीत जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडीत जाय. आनी जो कोण आपल्या बाबाक आरेपेद्दा म्हणटा ताका सनेद्रीन सभे मुखार हाडीत जाय. आनी जो कोण ताका आरेपिशा म्हणटा ताणें हेमकोड्याच्या उज्यांत लासा जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणयेक भेटोवंक येताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हणून तुका उगडास येत, तर ती तुजी काणयेक थंयच वेदी मुखार सोडू. पयले वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत फाटीं येवन तुजी काणयेक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्टीच्या वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका निती करता दिन करीत आनी निती करता तुका पाऱ्याच्या हातांत दीत आनी तुका बंदेन घालतीत. सतीस हांव तुका सांगता, पयशांचो पयसो फारीक करिसर थंयसर तूं भायर सरचो नाय. आज हे देवाचें उतर एक रागा विशयान शिकून आज आमी पळयता हर एकल्यांच्या कुटुंबांत राग चड आसा. मोग आसच्या की मोग उणो जाला, राग चड जाला, द्वेश चड जाला, मनाभेद चड जाला आनी कुटुंबा मदें थंड वांटे फांटे चड जाल्यात. हें देवाचें राज न्हय, हें सैतानाचें राज. सैतान आमकां विंगड करूंक पळयता, आमचें जिवीत विबाड करूंक पळयता, आमचो संबंध पाड करूंक पळयता. आनी आमी कोणाक सपोर्ट करता आज? आमी जर आमच्या कुटुंबांत समस्या आसात, आमच्या कुटुंबांत जर आमी भाव भयणी आनी एकामेकार माये मोगान नात, एकवटान नात, जर आमचे थंय वेगळो आसार आसा, आमचे थंय वांटे फाटे आसात, तर आमच्या कुटुंब कोण चलयता? आज आमी एक हे आमच्या मतीन दरीचे मोगाच्या भाव आनी भयणी. देखून आमी व्हड व्हड मागणी करता, आराधनाक वता, रेतीरेक येता, पवित्र मिसाचें बलिदानां भेटयता. हें आमकां एक पास जावन परिवर्तन जाता, आमकां सिरकावन घालता. कित्याक म्हळ्यार आमी जर आमच्या भावा मदें, बाबा मदें, भोबण्या मदें, ह्या आवय बापाय मदें, ह्या घोव बायलां मदें, ह्या आनी भुरग्यां मदें, आवय बापाय मदें संबंद बरो ना जाल्यार आमी कसलें मिसाचें बलिदानां म्हणून आमी भेटोवचें? देवाचें उतर सांगता, जर राग आसा जाल्यार एका दळा तुका तुज्या भावाचेर राग ना जावं पुरो, पूण तुज्या भावाक तुजे वयर कांय राग आसा जाल्यार जेजू म्हणटा तुजी काणयेक थंय सोडू, वेदी मुखार वचू, पयलें तुज्या भावा कडेन राज्य जा, मागीर येवन काणयेक भेटय. त्या जाल्यार मात्र मिसाचें बलिदान आमचें संपूर्ण जाता. ना जाल्यार कसलें मिसाचें बलिदान आमी भेटयता, कसलो एवकरिस्त आमी सेवता. देखून सांपावलीच्या पत्रांत आमकां वाचूंक मेळटा, पावून आसतना आमी एका भावा मदें, भोबण्या मदें रागार आसून, आवय बापायच्या रागा आसून, घोव बायलां संबंद नासतना वचून आमी एवकरिस्त सेवता जाल्यार, ह्या मिसाच्या बलिदानां हजर जावन जेजू तो कुमगार आमी काण घेता जाल्यार म्हणटा ते गुन्यांव मुखार जातात. जेजूच्या कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांव मुखार जातात. येवच्या हप्त्यांत आमी जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्ताचरण करता. आमी तें आचरण केल्यार मात्र पळोवना, त्या कुडी रक्ताक मान दिचें, गौरव दिचें. जर आमी ते एकामेका रागार आसून, आमी ते एकामेका द्वेशार, आमी एकामेका कोर्टान केसी आनी कितें कंप्लेंट एकामेकार हें पुरो आसून जर मिसाचें बलिदान आमी भेटोवन कुमगार काण घेता जाल्यार ते जेजूच्या कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांव मुखार जाता म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. तितलें मात्र न्हय, पावून आसतना हो उंडो केल्ल्या वरवीं, ह्या कालसेंतले पियेल्ल्या वरवीं तुमी जायते हातूं पिडेस्त जाल्यात, जायते अस्कत जाल्यात आनी साबार मरण पावल्यात म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. देखून आमी आमची प्रत्येक जाण मिसाचें बलिदाना वयच्या पयलीं आमची झडती करची बरी म्हणटा पवित्र पुस्तक. जर आमी एकामेका माया मोगान जियेना जाल्यार आमचें तें देवाचें राज अजुनूय आसा जावना, तें देवाचें राज आमच्या कुटुंबांत येवना म्हणून अर्थ मोगाच्या भावा आनी भयणी. जो कोणाचें जिवितांत देवाचें राज आयलां, हांव देवाचें राज आसा म्हूण पात येता जाल्यार तो एकामेका संबंदांत बरो करून जियेता. ताका द्वेश आसना, राग आसना, मानाभेद आसना, मनस्ताप आसना, सगळें बरें आसता. कितें जावंक पुरो, हर एक मनीस परफेक्ट ना, कोणीय ह्या संवसारांत सारको ना. आयिल्ले थोडी संगती आसातच, उणेपण हर एका मनशाच्या जिवितांत आसात, पूण ते सुदर्शन व्हरूंक सांगता पवित्र पुस्तक.
एकामेका तुमकां कितेंय द्वेश आसा जाल्यार ते तुमी सुदर्शन व्हरा, तो काडा द्वेश. द्वेश आसून तुमी असो मोग करूंक जायना. द्वेश आसून आमी जेजू कानीक भेटूंक जायना. द्वेश आसल्यार आमची कानीक देव एक्सेप्ट करिना, ते खंडीत जावन तो कान घेना. कित्याक ते द्वेशाचें, रागाचें, हग्याचें, जिद्दाचें, स्वार्थाचें, मनाभेद, थंड, पोजडेपण, बेबदेपण, पानसो, ही सगळीं सैतानाची फळां म्हणटा पवित्र पुस्तक. गलतकारांचें पत्र आमी वाचल्यार 5व्या अध्यायांत आमकां ह्या विशयांत कळीत केलां सांपावलून. ही जी कोण आनी एक फळ आसा जाल्यार ती सर्गींच्या राजाक फावो न्हय म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. देखून आज आमी आमच्या जिवितांत थोडी संगती आमी पळोवंक जायचे. गलतकारांच्या पत्रांत 5वा अध्याय 19व्या वाक्यांत 21 वाक्या म्हणसर गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 19 to 21 थंय सैतानाची फळां, ताचे उपरांत 22-23 वाक्या पवित्र आत्म्याची फळां दोनीय संगती थंय दिल्यात. पूण आमचें तें कितें आसा म्हणून आमी एक सोदून काडयेत. आमकां ते पुरा गरज नातले बरी आमी जियेता, तशें केल्यार जायना. देखून देवाचें राज आमच्या जिवितांत येजे, आमच्या कुटुंबांत येजे, आमच्या घरांत येजे. देवाचें राज थंय अस्तित्वाक येजे. देवाक आमी पयलो मान दिजे, गौरव दिजे. जर आमी एकामेका अजुनी एकामेकाचें मांसां खाता जाल्यार कितें फायदो मोगाच्या भाव आनी भयणी. आज वेदी पळया, वादी तुजो वादी कोर्तीच्या वाटेर आसतना ताच्या लागीं राज्य जा म्हणटा. ना जाल्यार वादी तुका नीती करता अधीन करीत आनी नीती करतका पाऱ्याच्या हातान दीत आनी तो बंदीन घालतीत. सतत हांव तुमकां सांगता, पयशान पयसो फारीक करता सर तसो तूं भायर सरचो नाय. कली उतरां मोगाच्या भावांनी भयणी जेजून सांगची तें आमच्या जिवितांत जर आमी आजुनी कोर्टांनी केजीपुरा आसा जाल्यार एकामेका राज्य संधान जावया. ते केजीपुरा पाटींग काडया, कंप्रोमायज करया. कित्याक देवाचें राज कंप्रोमायज करच्यांत आसा. देवाचें राज राज्य संधानांत आसा आनी तें आमी करतना देवाचें राज आमच्या जिवितांत येता. देखून आमी सोमयाक आमी आराधन करता जाल्यार, सोमयेची आमी स्तुती करता जाल्यार, सोमयेची कूड आनी रगत आमी शेवता जाल्यार आमचें तें कसलेंत कळंक आसूंक नजो. आमचें जिवीत पवित्र आसाचें, आमचें जिवीत नितळ आसाचें. ते जाल्यार मात्र आमी सल्मोसाच्या वाटेर वचूंक जाता आनी देवाचें राज आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घरांत, आमच्या जिवितांत, वैयक्तीक जिवितांत स्थापीत करूंक जाता. जर देवाचें राज नातलेलें जिवीत तें खंडीत विबाड जाता. कित्याक सैतान येता फकत सोरूंक, लुटूंक, नागोवंक आनी कन्ना घालूंक. पूण जेजू आयला जाल्यार आमकां यथेश्ट मापान जिवीत दिवंक. आज आमी पळय आमी कोणाच्या फाटीन रावता आमी. जर आमी आजुनी रागार आसां, आजुनी आमी कोर्टांनी केजी घालना आसां आनी की आमी झुजांत आसां जाल्यार, एकामेका झुजता जाल्यार खंडीत देवाचें राज आमी स्थापीत करूं ना. बगर सैतानाचें राज आमच्या कुटुंबांनी स्थापीत जाला म्हणून अर्थ ताका. हाचेतून आमी भायर येजे, हें सैतानाचें राज आमच्या कुटुंबांत हुमठून काडिजे आनी देवाचें राज आमी स्थापीत करिजे आमच्या कुटुंबांनी. आमींत वावर करिजे. हाका काली मगल्यार मात्र पावना, आमी एक्शन जायजे आमच्या जिवितांत. एक्शन आसल्यार खंडीत थंय देव काम करता, आमचे मागणे आयकता आनी सूर संगती आमच्या बऱ्याक पडशें करता. जावंक पुरो आज खंयच्याय परिस्थितीर आमी आसूंक पुरो. आज आमी एक निर्धार कान घेया, आमी खंडीत जावन एकामेका राज्य जावया. एकामेका बरो एक संवाद आमी करया. जाय जाल्यार एक कुटुंबाच्या व्हडा मनशांक आपोवनान एकामेका राज्य संधानाक आमी प्रयत्न करया. ते जाल्यार देवाचें राज आमच्या कुटुंबांत स्थापीत जातलें, आमच्या जिवितांत देवाचें राज येतलें. आनी ही रागा विशयी ताची शिकोवन आमच्या मती देना परत परत वाचशी आमी. थोडी संगती परत परत वाचल्यार मात मतीक भितर वेतात. ना जाल्यार त्यो काली वाचले मात्र आमच्या काळजांत उरना, मतींत उरना. देखून एक 5-6 पटी उतर परत परत वाचल्यार आयच्या दिसा चड संगती आमकां रिवील जातात, चड संगती आमकां देव कळीत करता आनी हाचे वरवीं आमकां एक नवें जिवीत, देवाचें राजवटगी आनी ताची पदवी, ताची महिमा आमच्या कुटुंबांत स्थापीत जाता. देखून आज आमी आमच्या कुटुंबा खातीर विशेषतार मागया. कोणाकय तुमचेर कोणायक राग आसता जाल्यार जेजू कडेन मागाय, जेजू एक अवकाश म्हाका दी, खंय मेळटा हांव खंडीत म्हाका हांव उलयतां, हांव ताचेर राज्य जाता म्हणून एक निर्धार कान घेया. मागा, वेळ जावंक पुरो पूण खंडीत तो सन्निवेश
ते घडी जेजू तुमच्या मुखार हाडटा आनी राज्य संधान जाता खंडीत जावं देखून हे संगती आमी राखून रावचे थोडे संगती आमी मागचे त्या मनशाक खंडीत जावन तुज्या मुखार हाडच्या खातीर देव एक दीस नाल्यार एक दीस हाडटाना तो कंप्लीट परिवर्तन जाल्लो तुमकां पळोवंक मेळटलो आनी एक राज्य संधान जावचें म्हळ्यार ताच्या व्हरतो एक काळजान जावन तो संतोश मतीक जावचें समाधान दुसऱ्या खंयच्यान दिना मागच्या बाबा आनी भयणी देखून आमी सर्व एकामेका खातीर मागया आनी कोण पुरो आमकां विरोध आसा दुस्मान आसा तांच्या खातीर मागया आनी एक दीस आमकां खंडीत देव एक अवकाश करून दितलो तांचे कडेन राज्य जावंक तांचे कडेन बक्षाने मागोवंक जावंक पुरो या तांणी तुमकां बक्षाने दिवंक या तुमचे कडेन राज्य जावंक एक अवकाश देव तांकांय करून दितलो आमकांय करून दितलो हेंत देवाच्या राजा खातीर आमी वावुरचें एक व्हरतें काम जावन आसा आमी हाचे खातीर वावर करया हाचे खातीर मागया आनी खंडीत हें सगळें देव आमकां दितलो म्हणलो बरोसो आमी दवरया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता ते संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन नमान मरे कुतपेन भरलेले सुमितीचे सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगेशें जेजू भगवंती मरे देवाचे माय आमा आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आनी बरो दीस मागता